जो हेड ऑफ द स्टेट, खरें म्हणल्यार सगळी गोंयची जनता हाचें रक्षण करप आनी तांकां प्रोटेक्ट करप हें काम एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचें आसता. पूण काल सांजची डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन आनी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन शैलेश आर सिनाय जिंगडे हाणें काल सर्कुलर काडलो आनी तो सर्कुलर खुबश्यो गोश्टी एक्सपोज करता. हाजेर संबोधीत करपाक आमी तुमच्या मुखार आयल्या. पयले सुवातेर गेल्लीं 4 वर्सां आमी ह्या सरकाराचे ज्या पद्दतीन ड्रग्स आज गोंयांत स्प्रेड जाला आनी ड्रग्स रायट फ्रॉम टावन टू हिंटरलँड गांवांनी कसो पावला हेंय आमी तुमच्या मुखार हाडिल्लें. मदीं मदीं हें सरकार गोंयकारांच्या दोळ्यांक उदक लावपाक थोडो ड्रग्स धरलो हेंय आमकां दाखयता. पूण म्हाका दिसता काल जो सर्कुलर आयलो एज्युकेशन डायरेक्टराचो तातूंतल्यान एक गोश्ट सिद्ध जाली की आज गोंयांत ड्रग्स हे स्कुलां मेरेन पावलें, हे शाळेंनी पावलें, हायर सेकंडरीन पावलें आनी कॉलेजीन पावलें हाजें प्रूफ काल ह्या सरकाराच्या एज्युकेशन डायरेक्टरान आमच्या मुखार दवरलें. आतां म्हाका एक समजना की ही जर ऑर्डर सर्कुलर जर आमी वाचत जाल्यार त्या सर्कुलरान तो कितें म्हणटा की एज पर द NCP मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स दॅट इज नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो हाणें रिकमेंड केला की सगळ्यो एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट ज्यो आसा पळय त्यो 500 मिटर ड्रग फ्री झोन करचो. आतां NCP डिपार्टमेंटाक नार्कोटीक ड्रग आनी सायकोथेरपीक सबस्टन्सीस एक्ट 1985 खबर आसा काय ना हांव नको, कित्याक NDPS एक्ट 1985 कितें सांगता की ड्रग इज बॅन्ड, यू कॅनॉट कन्ज्यूम ड्रग आनी ताचेर स्ट्रिंजंट लिगल फ्रेमवर्क ह्या देशान आसा. सो जेन्ना NDPS एक्ट 1985 सांगता की ड्रग्स यू कॅनॉट कन्ज्यूम आनी ड्रग्स हाजो वापर करपाक जायना, दुसऱ्या सायडीन NCB म्हणटा की 500 मिटराच्या भायर तुमी म्हणजे 500 मिटर सरावंडींग द स्कूल ड्रग फ्री झोन करात आनी ताच्या भायर कन्ज्यूम केलें जाता. आतां ह्या सर्कुलरान आनी एक व्हेरी फनी थींग आसा म्हणटा तें तो कितें म्हणटा, आय विल जस्ट रीड दॅट लायन. In this regard, the head of government aided, unaided, secondary, higher secondary schools are hereby directed to take immediate action. ताच्या मुखार तो सांगता की the school head shall ensure that the area within the radius of 500 meters from the school premises is maintained as drug-free zone. All the heads of the school are requested to take necessary action in this regard. आमी गेल्ली 4 वर्सां पयलीं की दोतोर प्रमोद सावंत एक कॅम्पेन चालू केली सरकार तुमच्या दारी, आनी ह्या सर्कुलरा वयल्यान ताणें म्हाका दिसता आनी एक कॅम्पेन चालू केली ड्रग्स तुमच्या दारी. आतां म्हाका एक समजना की स्कूल हेड म्हणल्यार कोण, स्कूल हेड म्हणल्यार प्रिंसिपल हेडमास्टर. आतां तो कितें सांगता की 500 मिटर फ्रॉम द स्कूल बाउंड्री टील 500 मिटर्सान तुवें you will have to take necessary action to make sure that strict compliance of this above direction has been done with immediate effect. म्हणल्यार 500 मिटरा भितर ड्रग्स तुवें कंट्रोल करपाक जाय. आतां आय वॉन्ट टू आस्क द गव्हर्मेंट एंड दीस डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन की तूं कितलो अनाडी ही जी तुवें सर्कुलर काडला तो, कित्याक स्कूल बाउंड्री जी आसता पळय स्कुलाच्या कॅम्पसाच्या कंपाऊंडच्या भायर एक प्रिंसिपल किंवा हेडमास्टर कितें करपाक शकता. आतां हांव तुमकां एक उदाहरण दिता, कुडचड्या वयलेंच उदाहरण घेवया. कुडचड्या वयलें एक स्कूल आसा सर्वोदय स्कूल, त्या स्कुलाच्या बाउंड्रीच्यान आय थिंक लेस देन 100 मिटर्साचेर लोकल भारतीय जनता पार्टी आमदाराचें ऑफिस आहा. विथ दीस सर्कुलर डज जिंगडे मीन दॅट द स्कूल हेडमास्टर कॅन गो अँड रेड द MLA's ऑफिस or the headmaster can take that control of that entire MLA office? I think this circular is nonsense. आणि म्हाका दिसता त्या एज्युकेशन डायरेक्टराचे मनस्थिती सारकी ना आनी हाका IPH बीन व्हरचो पडटलो, कित्याक
म्हाका एक समजना की ह्या सरकारान किंवा मुख्यमंत्र्यान ताका त्या हेडमास्टराक कशें तुमी पावर दितले एंड वॉट इज द ज्युरिडिक्शन ऑफ दॅट headmaster and that principal of that school where he can control the drug minek within 500 meters. So this exposes की आज गोंयान ड्रग्जाचें प्रमाण वाडलां, सरकाराच्यान तें कंट्रोल जायना आनी आतां इलेक्शनाचो टायम म्हणून हें काडून कोणाच्या तरी माथ्यार मारप म्हणून तांणी तें आतां स्कूल हेड स्पेशली द प्रिंसिपल एंड द हेडमास्टर तांच्या माथ्यार मारपाचो एक प्रयत्न. हांव सगळे स्कूल हेडमास्टर आनी प्रिंसिपलाक तुमकां सांगता की यू वील हॅव टू रायट टू दीस सर्क्युलर. तुमकां ह्या जिंगडेक बरोवचें पडटलें की बाबा तुजी मनस्थिती सारकी ना. कित्याक फाल्यां तो कितें सांगतलो की एज पर दीस सर्क्युलर ही वील ब्लेम द हेडमास्टर एंड द प्रिंसिपल. कंपाऊंडाच्या आज गोंयान सगळ्या पेरंटांक खबर आसा, सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की ड्रग्स ही आज पूर्ण गोंयभर मेळटा. काल खंयच्या तरी एका मिडिया चॅनलान पणजे कॅपिटल सिटी ऑफ गोवा थंय कोण तरी रोल करता आसतना एक न्यूज भायर आयिल्ली आसा. सो फाल्यां हें सरकार काडून त्या हेडमास्टर आनी प्रिंसिपलाच्या माथ्यार मारतले की तुमी फेल जाले कॉम्प्लाय करपाक हो सर्क्युलर म्हणून आज ड्रग्स स्कुलान पावले कित्याक 500 मिटराच्या बाउंड्रीन पावले. आतां वन मोर क्वेश्चन आय वॉन्ट टू आस्क द गव्हर्मेंट इज की तुमी सांगला की 500 मिटराक तुमी ड्रग फ्री झोन करात. म्हणल्यार 500 मिटर जावन 1 मिटराचेर यू कॅन सेल ड्रग्स ऑर आर यू ऑथोरायझींग द ड्रग माफिया दॅट 500 मिटरान तुमी विकू नाका, 500 मिटराच्या भायर तुमी विका. इज दीस सम सॉर्ट ऑफ एन गायडलायन्स टू दीस एंटायर ड्रग माफिया विच इज ऑपरेटिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा की 500 मिटराच्या भायर तुमी विका, भितर विकू नाका. आय थिंक असल्यो सर्क्युलर काडप शोज दॅट द गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस. आणि it is very clear that government today has realized that the drug has reached the schools, the higher secondary colleges आणि ते काडून कोणाच्या माथ्यार मारपाक हो सर्क्युलर काडिल्लो आसा. वी कंडेम दीस सच एक्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. आणि काल आमी वी हॅड पुट आउट अ पोस्ट दॅट जेन्ना काल आमी टिचरांचो मुद्दो घेतलो. आता हेंय दीस इज ऑल्सो रिलेटेड टू एज्युकेशन सिस्टम. आणि एक एज्युकेशन सिस्टम म्हणटा ती एक फावंडेशन ऑफ अ चायल्ड फॉर हीज एंटायर करियर, फॉर हीज ग्रोथ. आय थिंक दीस इज अ व्हेरी सिरियस इशू. वी वील लॉन्च अ स्ट्रॉंग कॅम्पेन अक्रॉस गोवा वेर वी वूड रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, द टीचिंग फ्रेटर्निटी एंड एंटायर पीपल ऑफ गोवा टू जॉइन दीस. बिकॉज आज गोंय हें म्हाका दिसता खंय तरी पंजाबाच्या डायरेक्शनान वता अशें आमकां आज दिसता. कित्याक एक पिक्चर आयिल्लें उडता पंजाब म्हणून आनी तें सगळ्यांनी पळयलां आसतलें. आनी वी हॅव सीन दॅट हाव करियर ऑफ वेल इस्टाब्लिश्ड सिंगर ऑल्सो गेट्स रुइंड बिकॉज ऑफ दीस ड्रग नेक्सस. आय थिंक ड्रग इज अ व्हेरी सिरियस इशू वीच वी नीड टू केटर. आणि आय थिंक द गव्हर्मेंट मस्ट एन्श्युअर की असले डायरेक्शन्स जेन्ना काडटा बेजलेस, जाका कांयच डायरेक्शन ना, इट शोज द कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ द गव्हर्मेंट. आय थिंक द फायट बिगिन्स नाव. आणि वी वील स्टँड विथ ईच अँड एवरी पेरंट, टीचर एंड द सिटीजन्स अक्रॉस गोवा टू प्रोटेक्ट अवर चिल्ड्रन एंड डिमांड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम दीस करप्ट भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट. अमित बाब, जेन्ना असलो सर्क्युलर येता ड्रग्साचे, तुका दिसता की असो सर्क्युलर पुलीस डिपार्टमेंट फेल्युअर? This is a complete failure of law and order in the state. आणि this shows that it is the failure of the government because drugs, first of all, स्टेटींतल्यान खंयच्यान येवपाक शकता. It can come through borders. The borders are being managed by the Goa police. Otherwise there is no chance. नाल्यार वयल्यान हेलिकॉप्टरांतल्यान ते उडोवचें पडलें. Second, the coastal line, which also is safeguarded by the Goa police. So when education department gets out a circular that drugs are reaching schools, that means right from the borders, from the sea land, the drugs have entered into the hinterland, into the interior parts of Goa, which has gone into schools. So this is a complete collapse of the chief minister in the state,
who heads the education department and also the home department. So this exposes the complete failure of the BJP government run by Dr. Pramod Sawant. एंटी नार्कोटिक सेल आसा हांगा सर तेका बायपास करून हेडमास्टरांक जे हे दिता पळय आदेश दिता हो कसलो करता न्ही हांवें तुका सांगलें की एक तर कितें आसता हांवें फाटल्या दिसांनी म्हणिल्लें की जब देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा हो तभी देश आगे जाएगा. त्याच प्रमाणे जेन्ना एका एज्युकेशन सिस्टमाचो डायरेक्टर म्हाका दिसता शिकिल्लो आसपाक जाय, हो म्हाका समजना असले सर्कुलर जो काडटा हो खरोच शिकला काय डिग्री ती घेवन येवन थंय बसला तें कळना. कित्याक सर्कुलर जर तर पळयत जाल्यार तो सांगता की NCB मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्सान हें नेशन वायड कॅम्पेन काडला की 500 मिटरा भितर ड्रग फ्री झोन आसचो म्हणून. आतां NDPS एक्ट तांकां खबर ना. NDPS एक्ट कितें म्हणटा तो खबर ना. NDPS एक्ट सेज that there should be no drugs. So where the question of 500 meters come? There is no question of 500 meters. The question should be that entire Goa has to be drug free. न्ही? How can you say की 500 मिटरान तूं ड्रग्स विकनाका भायर विक म्हणून. सो इट शोज दॅट आयदर दीस पीपल आर इलिटरेट ऑर आतां जे ड्रग्स पळय त्या प्रमाणान स्कुलांनी पावलात ते काडून हेडमास्टर आनी त्या प्रिंसिपल किंवा त्या स्कूल हेडाचेर घालप की बाबा आमी तरी सर्कुलर काडिल्लो पूण ड्रग्स आज तुमी विकता आनी हाजे ओनस तूं घे. दुसरें म्हाका एक सांग, मुख्यमंत्र्यान हाजेर क्लॅरिटी दिवची पडटली की स्कुलाच्या कंपाउंडाच्या भायर त्या प्रिंसिपलाक कितें ऑथॉरिटी. कॅन द प्रिंसिपल डायरेक्ट द पुलीस? कॅन ही डायरेक्ट अदर एजन्सीज? डज ही हॅव एनी पॉवर? कित्याक स्कूल हेडमास्टर स्कूल हेडाची ज्युरिडिक्शन इज द कंपाउंड ऑफ दॅट स्कूल. ताच्या भायर फाल्यां आमदाराची ऑफिसां आसतलीं, मंत्र्यांची घरां आसतलीं, रोड बाकीचे लोकांची घरां आसतलीं, बिल्डिंग्स आसतल्यो, रेस्टॉरंट्स आसतले, कॅफे आसतले. वॉट कंट्रोल डज द हेडमास्टर एंड द प्रिंसिपल हॅव बियॉन्ड द कंपाउंड ऑफ द स्कूल? सो हें काडून तांच्या माथ्यार मारपाचो एक प्रयत्न चल्ला. तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळे प्रिंसिपल हेडमास्टर स्कूल हेड्साक हांव आव्हान करता की तुमी हें रिजेक्ट करचें पडटलें. कित्याक फाल्यां ते तुमच्या माथ्यार मारतले. आमी सर्कुलर काडिल्ले बट बिकॉज ऑफ युअर फेलियर ड्रग्स पावले म्हणून. सो आय थिंक ऑल द हेड्स स्कूल हेड्स ऑफ एंटायर गोवा शूड ऑब्जेक्ट टू दीस. हें नॉनसेन्स मरे. हें सरकाराचे फेलियराक काडून तुमी आज हेडमास्टर आनी स्कूल हेडाचेर हें माथ्यार मारपाक सोदता. एंटी कन्वर्जन जो बिल सी कितें जाता जेन्ना सरकाराचे सरकार फेलियर जेन्ना जाता तेन्ना डायवर्जंट टॅक्टिक्स इज द बेस्ट थिंग. आज गोंयान इतले विशय जेन्ना आसा, आज गोंय जेन्ना कन्वर्ट जाता, गोंयची आयडेंटिटी आज कन्वर्ट जाता तेन्ना खंय तरी लोकांक डायवर्ट करपाक म्हाका दिसता एंटी कन्वर्जन बील हें सरकार हाडपाक सोदता. आय स्ट्रॉंगली कंडेम. आनी जर तर ह्या सरकाराक जर तर कापाजदाद जर आसा जाल्यार तांणी जस्टीस फर्दीन रिबेलोन जें बील दिल्लें त्या बिलान गोंयची आयडेंटिटी, गोंयचे जागे जमनी लँड कन्वर्जन कशें प्रोटेक्ट करप तें बील ताणें ऑपोजिशन रुलींग सगळ्यांक दिल्लें आसा. तें बील हाडा मरे. जर तर तुमकां गट्स आसा जाल्यार तें जस्टीस फर्दीन रिबेलोन जें बील दिलां तें घाला. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट टुडे फॉर द कन्वर्जन ऑफ गोवा. आनी एंटी कन्वर्जन लॉ बील जें पळय हो मुख्यमंत्री हाडपाक सोदता तांणी पयलीं आंकडो दाखोवचो. कित्याक जो लास्ट LAQ आन्सर जो आहा पळय तातूंत सरकारानूच दिल्लें आसा सम 2 or 4 ओनली आर द केसीस आनी दॅट ऑर्डर ऑल्सो इज बीन क्वॉश्ड बाय द हायकोर्ट. सो इट शोज दॅट देर इज नो कन्वर्जन वीच इज हॅपनिंग. सो खंय तरी लोकांक मिसगायड करून परत एकदां डिविजीव पॉलिटिक्स राजकारण खेळप हें BJPचें कोर फंडमेंटल तांचो विचार वीच आय थिंक एवरीबडी नोज. आनी we should not fall prey to such tactics, divisive tactics of BJP. आनी म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी जर खरीच सिरियस जर आसा कन्वर्जनाच्या बाबतींत आनी गोंय प्रोटेक्ट जर करपाक सोदता जाल्यार जस्टीस फर्दीन रिबेलोन जें बील घातलां तें हाडा आनी तें पास करा.
तुम्ही काँग्रेसाचे पॉलिटिकल अफेअर्साचे मेंबर आहात एज अ लिस्ट येयला तर तुम्ही हिंगा काँग्रेस हावजान कित्याक प्रेस केला ना आय थिंक हाजेर आन्सर दिला आज ड्रग सी दीस इशू इज सो सिरियस दॅट आय सेड आय जस्ट ब्रीफ टू मिडिया आज फाल्यां तुजी भुरगीं तुजी भुरगीं स्कुलान वता आसतलीं आज आमी आमच्या भुरग्यांचो विचार करपाक जाय की हे ड्रग्स आज कशा प्रमाणे स्कुलांनी पावले आय थिंक दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन दीस इशू हो इशू आय थिंक आय हॅव ऑलरेडी कसलो इम्पॉर्टंट दोघी बरोबर आमचे भुरगे आनी सेफ आसतली कोण दोगी जाण बरोबर तूं आनी हांव बरोबर रावया आनी भुरग्यांक वाचोवया मरे What he said is also correct. तू आनी गिरीश म्हणटालो. तू आनी गिरीश म्हणटालो. ना प्रश्न आज प्रश्न ड्रग्साचो तो लेट्स फोकस ऑन ड्रग्स Let us focus on Amit and सो Girish. जेन्ना प्रेस हाजेर आसतली रिगार्डींग ऑर्गनायझेशन त्या दिसा हाजेर उत्तर ना, पण दिवं काल तेंची एकेवाडी मिटींग जाली प्रेस कॉन्फरन्स जाली तुमी नाशिल्ले. बट यू आर द पार्ट काल जाली खबर ना? काय खबरच ना काँग्रेस यू आर तू डिस्कनेक्ट पळय, मेंबर काय सांगता? रिजेक्टेड 500 मिटर लागीत जाली. 500 मिटर दिसता म्हाका आय एम बी 500 मिटर लागीत जाली. तुका खबर ना? ना आसत आय एम नॉट आसत तो ना. ना, आसत ना, आसत ना, तुका तेच तुका नाका. काँग्रेसीन कितें जाल्ला तें तुका खबर ना आसत ना, सारकें सांग मरे. काँग्रेस म्हणटा ती एका मनशाची पार्टी न्ही रे. हय. काँग्रेस तुका म्हणटा ती एकट्याकूच खबर आसना कितें ते हे कितें काँग्रेसीन सद्या ती मिटिंग जाल्लेली ना ती मिटींग मे बी घेतल्या आसतली तांणी तुका ऑर्गनायझेशनल खबर लेवलाचेर आशिल्ली. मिटींग अमित बाब तुका खबर आशिल्ली. हळूहळू डिस्कनेक्ट जाता सो काँग्रेसीन ना. तूं गेल्यात काँग्रेसीतल्या कांय खबर आयज तुजें ऑफिस तें- डिस्कनेक्ट जावपाचो प्रश्नूच येना हांगा सुद्दां तुमी खुबदां हाज्या पयलीं घेतिल्ली आसा आज विशय इज सो सिरियस दॅट द ड्रग्स हे म्हाका दिसता इज द कोर इशू लेट्स फोकस ऑन No, दॅट तें घेतला तें बरें बट यू बिकम सो एक्टीव नाव सांजची प्रेस कॉन्फरन्स सकाळची प्रेस कॉन्फरन्स दनपारची प्रेस कॉन्फरन्स अशें दिसता आतां खंयची पळय. सांजची कालूय press सांज काल conference? सांजचे घेतले ते No, आयज no. बरे विशय घेतले नो डाउट. तूं मिस्टेकन ना जाता आय आमी जी काल प्रेस पळय घेतल्या ती प्रेस इज अ फॉलोअप ऑफ अ मिटींग वीच अ डेलिगेशन मॅटर्स करेक्ट. ताचेर कशा पद्दतीन त्या टिचरांचेर अन्याय जाता हें आमी लोकां मुखार हाडलें हो विशय जो आसा पळय हो विशय इज काल जो राती सर्कुलर आयलो आतां तुका राती हांव 12 आपोवपाक शकना जो सर्कुलर राती आयलो हाजेर कशे पद्दतीन हें सरकार फेलियर जाला विथ दीस सर्कुलर हें सांगपाक तुका आपयलां बरें सो केलें. फाल्यां आतां आनी 2 वरांनी समज आनी कितें सिरियस आयलो जाल्यार तुका आपयतलो ना आनी तूं येतलोय बीन अशें काँग्रेस करिना सिरियस कितें करता आशिल्लें. आनी परत तूं पळय तेंच हाडटा ना, मागीर हांव कोण तूं म्हाका काडून उडोवपाक सोदता हांव तुजो काडून प्रयत्न उडयना. बीन ना मरे अटेम्प्ट हांव काडून उडयना. मागीर तूं हिंगा हांवें उलोवप म्हणल्यार काँग्रेस आय एम नॉट रिप्रेझेंटींग काँग्रेस काल नाशिल्लो तूं तें सांगून तुका सी सांगलें. सगळेच लोक सगळे कडेन आसता अशें ना न्ही पण तो- हाज्या पयलीं सुद्दां जेन्ना आमी विशय घेतला तेन्ना थोडे बिजी आसताले थोडे आनी खंय आसताले सो तशें ना तूं बिजी आहा काँग्रेसी वांगडा काँग्रेसीच्या वांगडा बिजी आहा कितें हांव बिजी आहा म्हज्या मतदारसंघान जिखपा नाका रे इलेक्शन जिखपा न्ही अल्टिमेटली हें सगळें करून फायदो म्हणजे कितें खंयच्या टिकेटीर अमित इलेक्शनाक तिकेट आसा काँग्रेसच्या टिकेटीचेर आय थिंक आयच्या हाजेर हांवें खूब दिला ताजेर परत परत आनी नाका आज फोकस करया आज रक्षाबंधन परत एकदां सगळ्या गोंयच्या भयणींक आज परबी आनी एज अ भाव आमी आनी एकूच सगळ्यांची विचारता. रक्षा प्रोटेक्ट करूं काँग्रेसीन मातसो कमी दिसता आनी गोवा फॉरवर्डान चड दिसपाक लागता की जॅक मेळपाक लागला. कोण सांगता काँग्रेसीन दिसना पळय. सी पळय परत तुमी काँग्रेसीन खूब तेंच तेंप केलो, ते सांगा. अरे तो प्रश्न जो आसा इट इज रिगार्डींग दॅट प्री प्रायमरी टिचर्स जो विशय विजय सरदेसायन गेल्ल्या मॉन्सून सेशनाक 28 जुलय 2025 स्टार्ट एलएक्यू कार्ड आनी पळय दॅट फॉलो अप दोज टिचर्स केम एंड मेट मी सो आय हॅड गॉन टू हिम रिगार्डींग दॅट क्वेश्चन सो वॉट इज हाज्या पयलीं सुद्दां जेन्ना हांव अध्यक्ष आशिल्लो जेन्ना युरी आलेमांव लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्लो देन दॅट टायम आय रिमेंबर देर वॉज सम मायनींग इशू इन नॉर्थ गोवा आय हॅव गॉन एंड मेट हिम इन हीज कॅबीन ऑल्सो तुमी सुद्दां हाडिल्लें मरे तें सो तातूंत कितें आहा तर हाज्या पयलीं सुद्दां जेन्ना विशय कितें आसा वीच इज रिलेटेड वी हॅव गॉन वॉट इज ताका उडयलें तर काँग्रेसीन काडून तो अलायन्स पार्टनर आहा मरे काँग्रेसीचो कोण गोवा फॉरवर्ड ना अलायन्स पार्टनर बरें, आतां युरी बी तसो कित्याक तुका दिसना युरीनूय काडूंक शकता कॉमनाचो विशय की तो नाशिल्लो रे आतां तो त्या दिसा नाशिल्लो न्ही ही वॉज आउट ऑफ कंट्री येती आतां मेळटलो ताका पत्तो
हांवें कालूच तो सी ही वॉज नॉट डेड सो आय ब्रीफ्ड So, कालूच आता आयदर ऑफ द वन काडटलो न्ही तो सो आता तू लोपीक मेळटलो बघा म्हणटा असेंब्ली जाणार आता ना असेंब्ली आहा तो बिजी आहा तो सद्या सगळो busy तो तो सद्या गोंयची राखण करपाक भोंवता सो जसो टायम मेळटा तसो गोंयची राखण करता तो आनी ती कॅम्पेन काल तांणी लॉन्च केल्या न्ही सो तसो टायम मेळटा तसो वी वील So, ब्रीफ बारा यू. वायट केला तुमकां तेका? जेन्ना तूं इतली राखण करता तूं वयचो तुका आपल्याला कुडचड्यार बीन राखण करपाक तूं आपय शी आज कितें आहा आज सांगला? प्रत्येक आज राखण करून आज दवर. गोंयची रक्षा आज हें पळय सर्क्युलर पळय काडला आज रक्षाबंधन आन्सर तुका आपल्याला सांगला कुडचड्यार बीन आज गोंयची ना, राखण answer कर. करपाक तुम्ही म्हाका बरोबर दिसता answer एक करा. मनीस करपाक शकना तुका विषय झालो. तू कुडचड्यार बीन सांगला राखण करपाक ती यात्रेक कसली राखण आज म्हाका दिसता हे भारतीय constituency जनता wise जालें पार्टीच्या सरकाराक सद्या तरी म्हाका सद्या तरी तांणी म्हजे कडेन कांय उलोवना पूण मुखार कितें बीजेपी म्हणटा तुम्ही तुमची तुका राखण सांगना. एकामेकाची कोण सद्या तरी म्हाका कांय इन्फॉर्मेशन ताजेर ना बट इफ दे फील देन वील डू इट थँक्यू थँक्यू